नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. आडफोड्याच्या बीर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो. 25 जाणांक मरण, 6 जाण गंभीर जखमी. जखमींचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू. आडफोड्या उजो लागिल्ल्या घडणुकेंत मरण पाविल्ल्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरून हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी उक्तायलें दुख्ख. घडणुकेंत मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलीक 2 लाखांची आर्थीक मजत दिवपाची केली घोशणा. रामा काणकोणकराच्या हल्लो प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत जेनिटो निमणो जामीन. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयाच्या बॉन्डाचेर सोडयलो जेनिटोक. सुमार 2 म्हयन्यांनी मेळ्ळो जामीन. मडगांवचे होलसेल नुस्तें मार्केट जाला बुरशेपणाचें केंद्र. नुस्तें विक्रेत्यांक आनी थंय येवपी लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ. दर दिसाचो सोंपो घेवन लेगीत हो अन्याय कित्याक? थळाव्यांची तिडक. गोंयची खाशेली आनी वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर खासदार विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत मांडलें विधेयक. गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास राखपाची केली मागणी. पेडण्यां सावन पोरसकडे वाठारांत धुमाकूळ घातिल्लो ओमकार हत्ती पावलो तोरशा. पिकावळी सयत गाडयांचें केलें लुकसाण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. आडफोडे बीर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यराती भिरांकूळ उजो लागलो. ह्या उज्यांत 25 जाणांक मरण आयले जाल्यार 6 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मरण आयिल्ल्या मदीं 4 पर्यटक, 14 कामगारांचो आस्पाव आसा जाल्यार 7 जाणांची वळख पटूंक ना. मरप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय उक्तायला. ह्या उज्यांत मरण आयिल्ल्यांक खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन लेगीत ताचेर दुख्ख उक्तायला. डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसा. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले. तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन व्हेरी कसले नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. रोज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताना ताजेर कळ्ळां की विदावट एनी बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे न घेताना अशा पद्दतीचो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो तें व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडेंट जालो तो योग्य जावंक ना. त्यांच्या जे मृत जाले त्यांच्या प्रती शोक व्यक्त करता. त्यांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसा. तेव्हा खूप वाईट दिसता की अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स आमच्या गोंयांत आनी टुरिजम स्टेटीत जाला. खूप खेद व्यक्त करता. आणि जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हाज्या खातीर जर आसत, कसलेंय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतना, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जाण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेले, अकॉर्डिंग टू अवर पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. पण सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर मेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीचे हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. Very sad what has happened today.
and 23 people have lost their precious life. 23 जण या घटनान जे हे जाले उजो लागलो 23 जण भायर पडले. तितून 3 महिला आणि हे 3 महिला ट्युरिस्ट. तेजे स्टाफ कितके ते आता पावतले 10-12 जण तेजे स्टाफ युनिफॉर्मा पयले आमी आणि बाकीचे ट्युरिस्ट असतले और दुसरो स्टाफ आसूंक शकता. पण एक बायल जी हिंगासर भायर रावल्या आपले 3 भयणी ना म्हणून सांगपाक आणि आपलो घोव ना भायर पावोंक ना. आपूण भायर पावली पूण ते भितर उरले. ती म्हाजे हिसपान 3 भयणी त्यो तिच्यो आहा आनी एक तेजो हजबंड आसतलो आनी ही ट्युरिस्ट. आतां उरलेले आयडेंटिफाय जावंक ना आजुनी कोण ती. फाल्यां पोस्टमॉर्टम करतना पावतले इट इज what has happened. We will have to also take care of all the other clubs because we have a lot of clubs in the state of Goa. Safety audit जावपाची गरज आहा. आयज जो इन्सिडंट जाला तो सारको भयानक कसो की आमी चिंतूंक शकना आनी तेजेर उलोवपाकूय सुद्दां म्हाका तितके गट्स येना उलोवपाक. ते हांव सुद्दां थंयसर काजरां घातलो म्हाका कोणी फोन मारलो अशें जाला म्हणून. सो इतकी सिरियसनस म्हाका दिसूंक ना. येता म्हटल्यार पळय तर हांगासर उजो चिल्लाट हांगासर ज्या भशेन जाला पळय ते उलोवपाकूच उतरां येना. रश्मी बाब, ह्या जे स्ट्रक्चर आसा भितून ते प्रदीप घडी आमोणकर तेचेय बी नांव हे खरें तेचे तेंचे इंटरनल ते 5 लाख कितें तरी आसले तितून खोसला आनी तो आमोणकर. सो तेंच्या इश्यू वरसून तेंच्यांनी ती कंप्लेंट फायल केली आनी तेन्ना ते आमकां गोंय कितें लायसना बीन काय ना. स्ट्रक्चर पोवन येते ओके. 20-25 वर्सां जाली ते. सो आतां हो इन्सिडंट घडलो उपरांत फाल्यांच्यान तुमी कितें हेजेर फॉलोअप घेता सरपंच कितें म्हणून आतां फॉलोअप तेंच्यांनी घेवंक जाय न्हू. आमचे गव्हर्मेंटान कित्याक ऑलरेडी आमी जर लायसन्स हे केल्ले ताका डिमोशन काडलेली. सो गव्हर्मेंटान तेजेर कितें आहा तो रितसर प्रोसिजर करून हे करून. गोंयांत गाजिल्लो सामाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकराचेर केल्ल्या हल्ल्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत जेनिटो कार्दोजाचो निमणो सशर्त जामीन मंजूर जालो. मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 5 लाख रुपयाच्या बॉन्डाचेर तशेंच हेर अटींचेर ताचो जामीन मंजूर केलो. पळयात पुराय बातमी. 18 सप्टेंबराक समाजीक कार्यकर्तो रामा काणकोणकराचेर करंजळे वाठारात दनपारां कांय जाणांनी हल्लो करून ताच्या तोंडाक शेण सारयिल्ले. हो हल्लो पुनर्नियोजीत आसून तातूंत झेनिटोचो आस्पाव आशिल्ल्याचे पुलिसांच्या तपासांत उक्ताडार आयिल्ले. उपरांत पुलिशेन झेनिटो सयत 6 जाणांक 21 सप्टेंबराक अटक केल्ली. ताचे उपरांत झेनिटोन जामिना खातीर मेर्शेच्या सत्र न्यायालयांत अर्ज केलो पूण ताचो जामिनाचो अर्ज न्यायालयान भायर आयिल्लो. ताचे उपरांत झेनिटो न्यायालयीन कस्टडीत आशिल्लो. मजगतीं शेनवारा झेनिटोचो जामीन अर्ज मंजूर करतना मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान कांय अटी घातल्यात. हातूंत कार्दोजाक 5 लाख रुपयांचो बॉन्ड जमा करपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच गरजेच्या अटींचें पालन सक्तीचें केलां. रामा काणकोणकराचें मारहाण प्रकरण जे 18 सप्टेंबराक दनपारचें जाल्लें आनीक ह्या प्रकरणान पुलिसांनी टोटल 8 जाणांची अटक केल्ली. तातूंत भितर जेनिटो कार्दोजो हो मुखेल आरोपी असो घोशीत केल्लो आनीक तेजी जी अटक आसा ती 22 सप्टेंबराक जाल्ली. आनीक पयलीं ते पुलीस कस्टडीन आशिल्ले तशेंच पुलीस कस्टडींतल्यान तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले. जेन्ना तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन व्हेले तेन्ना मुखेल आरोपी जो आसा जेनिटो कार्दोजो हेणी आपले जे बेल एप्लिकेशन आसा ते कोर्टान मांडलेले आनीक हे जे बेल एप्लिकेशन तेजे खूब वेळा कोर्टान ताका बेल दिवनाशिल्ली. आनीक आयज हेतून अपडेट अशी येयल्ली आसा की जेनिटो कार्दोजो जो आसा ताका बेल मेळिल्ली आसा. जेनिटो कार्दोजोक आयज मेर्शे स्पेशल कोर्टान बेल दिल्ली आसा आनीक ही जी बेल आसा ती 5 लाख रुपयाच्या बॉन्डा सयत काही ताका कंडिशन्स घातलेली आसा. त्या कंडिशन्साचेर जेनिटो कार्दोजोक बेल मेळिल्ली आसा. सो हेचेर रामा काणकोणकर आनी तेजो वकील कितें रिएक्ट करता ते पळय सारकें आसतलें. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतली प्रक्रिया करून आशिल्ले कॅमिकल वेस्ट सोडला आनी हाका लागून नाल्याचें उदक काळें पडलां. हाचो थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. एके वेळार हे नाल्याचें उदक जें आसा तें शेतां पिकोवपाक वापरताले. मात आतां ह्या नाल्यांत कॅमिकल वेस्ट तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. देखून थळावे पंचायत आनी गोंय प्रदुशण नियंत्रण मंडळान ह्या विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
एका वेळार नितळ आशिल्ल्या बेतोडा वाठारांतल्या नाल्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्या. 20 वर्सां फाटीं ह्या नाल्याचें उदक गांवांतले लोक शेत पिकोवपाक वापरताले. तशेंच हे उदक न्हावपाक, कपडे धुवपाक वापरताले अशें थळावे सांगतात. हो नालो बेतोडा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सुरू जावन फोंडें शारांतल्यान व्हांवून जुवारी न्हंयक मेळटा. सध्या ह्या नाल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून नाशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला. तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां अशें थळावे सांगता. तशेंच थळाव्यांक हाचो त्रास जाता. देखून थळावी पंचायत, सरकार तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हातूंत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. प्रदूषण नियंत्रणात हाडले ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशें लोकांचें म्हणणें. हे विशीं आपूण कारवाय करतलो अशें सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. आमी म्हणटा कितें, तुमची फॅक्टरी जाय, सगळें जाय, लोकांक जॉब जाय, त्या बद्दल आमचें हें ना, हें उदक सोडूं नाका, कांयच आमची कंप्लेंट ना. पूण हें जर ते आयकना अशें जालें जाल्यार आमकां हायकोर्टान वचपाचें आनी पर्याय ना. प्लांटाचें तेंचें हें ना, पूण आमी आतां हितून बेतोडा आनी कुट्टी पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो. आमचें तरी आसा. बेतोड्याचें कितें जाता, बेतोड्याच्या लोकांचें सगळें वयर पडटा, तांकां हो नाल्याचो कांय इशूच येना. हो नाला स्टार्ट जातात तो आमकां कुट्टी पंचायतीक त्रास जाता. हो नाला आमचेच हितून वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. मडगांवचो होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या धवो हत्ती जावन रावला. ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले, पूण सरकाराक मार्केटाचें उक्तावण करपाक कळाव कित्याक जाता? लोकांनी दबाव हाडीसर वाट पळयतात काय कितें? काय दर्यांतलें नुस्तें काबार जाले उपरांत मार्केट सुरू करतले? तिडकल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न विचारला. मडगांवचो SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या बुरशेपणाच्या जाळ्यात सापडला. सुमार 6 म्हयने जाले सरकारी पावंड्यार मार्केटाचें उक्तावण जावंक ना, पूण नुस्तें विक्रेत्यांनी आपलो वेवसाय चालूच दवरला. पुराय होलसेल मार्केटा भायर इतली बुरशेपणां पातळ्ळा की विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक नाक तोंड धापून वेव्हार करचो पडटा. संबंदीत खाती सोपो एकठांय करपाक कळाव करिनात, पूण कोयर काडपाक कळाव कित्याक करतात? कोणाकूय मलेरिया, डेंग्यू सारकिल्ले दुयेंसांची लागण जाली जाल्यार जबाबदार कोण? आमकां फकत नितळसाण आनी सोप्याचो हिशोब जाय, ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 6 म्हयने जाले आनी 6 म्हयन्यांपासून हो मार्केट ऑफिशियली स्टार्ट जायना. आतां आमगेलो जो चेअरमॅन आहा दाजी, तेका एक मुगेली मेसेज आहा की तुवें हिंगा ह्या जाग्याचेर येवन चोवपा जाय. हिंगा आखो जो मार्केट आहा तो आखे प्लास्टिकान हिंगा ड्रेनेज आहाय तो आखो प्लास्टिकान बोलो आहा आनी हिंगा सॅनिटरी कंडिशन आहाय ती सारकी पाड जालो आहाय. आतां मुगेलो तुका एक क्वेश्चन आहा की फाल्यां पर हिंगा तर लोकांकू सरावंडींग एरियाकू मलेरिया जाली ओ डेंगी फिवर जाल म्हण तूं आउटब्रेक जालो जाल्यार हेजो जबाबदारी, हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? तूं हेजी जबाबदारी घेतलो? हो दाजी आमगेलो चेअरमॅन आहा तो SPDAचो, ना जाल्यार तुमी तरी हिंगाचे सगळे नुस्तेकारांकडे जे पिकअप ट्रक येताय तेंकडे कलेक्शन कोताय तुमी. सो हे कलेक्शन केलो आसतना हे पयशे हूंय वयताय. जरी तरी हे जाग्याचेर सॅनिटरी कंडिशन तरी हिंगा क्लिनलीनस तर जायना जाल्यार हे पयशे हूंय वयताय. तेजो तुवें हिसाब दिचो लोकांक. आनीक जात तितले बेगीन म्हणजे आमी आमगेले हिंगा जरी प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय करतले, तुम तरी हो तरी क्लीन कोनाय जाल्यार सारखे हिंगा निवडसण दोनाय जाल्यार हांव मागोता जात तितले बेगीन हिंगा तुमी हेजेर हिंगा स्टेप घेवचे हे क्लीन करपाक. मडगांवच्या SGPDA होलसेल नुस्तें मार्केटात कितें ना अशें ना, सगळेंच आसा. हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या नादी लेगीत दाखोवन दिला. पुराय मार्केटात बुरशेपणाचें चित्र पळोवपाक मेळटा. नुस्त्याचें बुरशें उदक साठावला, जाका लागून तातूंत आतां जळारांची पैदास जाला. गटर तर कोयराच्या राशींनी तुंबल्यात. कोणी बारकायेन नदर मारल्यार ताका ओकार जावपाचीच. आता ह्या बुरशेपणाक लागून थंय येवपी लोकांच्या भलायके कडेनय खेळ चल्ला. पूण आनी कितलो तेंप हें अशेंच चलपाचें? मार्केटाचें उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान हें अशें जाल्यार मागीर कितें? संबंदीत खाती ओगी कित्याक? थळावे जाप मागतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार.
गोयची खाशेली आणि वेगळी संस्कृताय तिगोवन दवरप आणि गोंयकारांच्या हिताचे रक्षण ह्या दोन मुद्द्यांचेर भर दीत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस हाणें संसदेत गोंयाक खाशेलो दर्जो दिवचो म्हणून विधेयक सादर केलें. गोंयची अस्मिताय, पर्यावरण, कोंकणी भास, लोकगितां आणि लोकनाच ह्या मूळ गोंयकारांच्या दर्ज्या विशीं ह्या विधेयकांत मांडिल्ले आसा अशें विर्यातो फर्नांडीसान सांगलें. गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो म्हूण लोकसभेत दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी विधेयक मांडलें. ह्या विधेयकान मांडिल्ले ते मुद्दे ते अशे. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान गोंयाक खाशेलो दर्जो मेळचो हे फाटभुंयेर संसदेत विधेयक मांडलें. गोंयचे दायज, भास, सांस्कृतीक अस्मिताय तिगोवन दवरप, न्हंयो, रानां, दर्यादेग, तळी आनी पारंपारीक शेतकी जमनीची आनी पर्यावरणाची राखण करप, गोंयचे नुस्तेमारी, शेतकार, आदिवासी, कारागीर आनी हेर समाजाच्या लोकांक तेंको दिवप, कोंकणी भाशेचो प्रचार जावप भोव म्हत्वाचो आसा, देवनागरी आनी रोपी लिपीन कोंकणी भाशेचो उपेग करप, राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांकां खाशेलो अधिकार दिवप, 1866च्या नागरी संहितेच्या आधाराचेर गोंयच्या मूळ गोंयकाराची व्याख्या स्पश्ट करची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडणे उगव्या वाठारात धुमाकूळ घातल्या उपरांत ओमकार हत्तीन आता तोरशा वाठारात प्रवेश केला. तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींचे तशेंच गाडयांचे ताणें आता नुकसाण केल्लें पळोवपाक मेळटा. वट्ट 63 दिसांनी ओमकार हत्ती महाराष्ट्राच्यान परतून गोंयांत आयिल्लो. फाटले 4 दीस जाले तांणी उगवे, परसकडे वाठारांतल्या शेतांचे बरेच लुकसाण केल्लें. तशेंच कांय गाडयांचे लेगीत मोठ्या प्रमाणात लुकसाण तांणी केल्लें. ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो म्हूण उगवेच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्ली. आतां शेनवारा हो ओमकार हत्ती तोरशा वाठारांतल्या पिकावळींची नासधूस करतना दिश्टी पडटा. तशेंच तांणी एका कारीचें लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर तोरशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. वेळग्या 70 रुक्मिणी गावडे हांचे पुराय घर उज्याच्या रेवाड्यात सापडले. ह्या उज्यात घरातल्या चडशा सामानांचो लासून गोबर जालो. हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागला आसूं येता असो दुबाव उक्तायला. सध्या वाळपयत उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांनी हो उजो आटोवपाक हाडलो. घराचें बरें लुकसाण जालां. आमकां पुलीस स्टेशन वाळपय देवीदास पर्येकर हांणी फोन केलो की 17:18 फोन केलो, 17:18 मिनटांनी फोन केलो की घराक उजो लागला गांवकर वाडा वेळगे हांगा. इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी येवन पळयताल्या हांगा उजो मेजर आसलो. लोकल ट्राय करताले उजो पालोवपाक पूण तेंच्या कडेन मागीर तितली उदक कंटिन्यू नासल्या कारणान ते पॉसिबल जावंक ना. तेंची ट्राय चालू आसली. आमी हांगा पावल्या उपरांत पळयलें की उजो पेट्टालो, लॉस आसलो, मेजर फायर जाला तो. लॉस ताका खूब आहा, इस्टिमेट करूंक ना. कसो उजो लागलो अजून काय आमकां खबर ना. 2 सिलिंडर आसले LPG ते आमी सेफली भायर काडल्या. तशें म्हणजे स्पॉट एक तो ऑलरेडी इंटू उज्यांत आसलो एक, आनी एक गॅस शिगडी आसलो अटॅच आसलो, दोनूय सेफली भायर काडले आमी. एक उत्कृष्ट पुलीस स्थानक म्हणून दिवचल पुलिशेक देशात 5वी सुवात मेळप ही गर्व आणि अभिमानाची गजाल आसा अशा उतरांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिवचल पुलिशेची तुस्त केल्या. गुन्यांवांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृष्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका टिमीन केल्ले सर्वे उपरांत देशभरांतली मेळून उत्कृष्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. बिचोलेचे पुलीस स्टेशन हे 5वें पुलीस स्टेशन ऑल इंडिया लेवलाचेर आयला. आमचे PI, SP, DYSP आणि पुलीस स्थानकातले सगळे कर्मचारी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम क्रायम डिटेक्शनच्या बाबतींत तेंच्यांनी सातत्यान केलां. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तेंचो खूब म्हत्वाचो रोल आसा आनी पुराय बिचोले तालुका येदो व्हडलो आसतना सुद्दां ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम सातत्यान करता. हांव परत एकदां ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. एंड बींग एज अ चीफ मिनिस्टर आसा बट बिचोले पुलीस स्टेशन एज अ तालुका म्हजें म्हाजें पुलीस स्टेशन आसा त्या बद्दलूय म्हाका गर्व फील जाता की हो खूब बरो पद्दतीचो तांचो भोवमान आसा. हांव पुराय देशांतल्यान 5वें येवप हें आमच्या खातीर खरें म्हणजे व्हड अभिमानाची गजाल आसा. त्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव बिचोले पुलीस स्टेशन आनी तेजे पुराय कर्मचारी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता.
काणकोण खोला वाठारांतल्या जयेश पागी हांचे अपहरण करपाचो यत्न तेलंगणाच्या कथीत पुलिसांनी केलो. ह्या प्रकरणा खातीर काणकोण म्हालांत बोवाळ पडलो. ह्या बोवाळा उपरांत काणकोणच्या पागी समाजाच्या लोकांनी वचून पुलीस स्टेशनांत पुलिसांक घेराव घातलो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केली. ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जयेश पागी हांचो खोला पंचायत वाठारांत दर्यादेगेर पर्यटनाचो वेवसाय आसून तातूंत तेलंगणाचे कांय वेवसायीक भागीदार आसात. त्या भागीदारीत कांय कारणां खातीर व्यत्यय आयिल्ल्यान तांणी तेलंगणांतल्या इश्टांक काणकोणा आपयले. तातूंतले कांय जाण तेलंगणाचे पुलीस आशिल्ले. जयेश पागीक गाडयेंतल्यान घेवन वतना थळाव्यांनी तांकां आडायले. उपरांत थळाव्यांनी जयेशाची सुटका केली. ह्या बोवाळा उपरांत अखिल गोंय क्षत्रीय पागी समाजाचे पदाधिकारी आनी समाज भावांनी काणकोण पुलीस स्टेशनांत वचून पुलिसांक घेराव घातलो. ह्या प्रकरणात बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केली. ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पार्टनरशिप धंदो करतालो 8 वर्सां हळूहळू थिंगा इलिगलिटी जावपाक लागली. म्हाका सांगून म्हणल्यार इलिगलिटी जावपाक लागली. CRZ वायलेशन जावपाक लागले. प्लस थिंगा इलेक्ट्रिसिटी 1-2-3 किलोमीटर पयस व्हरून ती घेवन गेलाय थिंगा. हांव ते सदां बोवाळ मारता ते करपा नाका कित्याक लोकां ते आमकां लोकां कडेन गांवच्या लोकां कडेन आमकां खेळपाक गरज ना म्हणून हळूहळू ते परत हांवें सोडलें. म्हाका नाका म्हूण सोडलें म्हणटकीर तो तेका येयलो तें इगो प्रॉब्लेम. मागीर फॉल्स एलिगेशन घालून आज ते कितें तरी पुलीस हाडून बदनाम करपाक प्रयत्न केलो. इतल्यान मागीर कितें जालें थंय ते येयले त्या पुलिसांक कळ्ळें ते फॉल्स एलिगेशन म्हणून सगळें कळ्ळें तेमकां. तर ते तेमी सॉरी म्हणून हें केलें आतां ते फॉल्स एलिगेशन इवन हांवें मागीर मोबायल तेमकां पळय म्हणलं कोणा हांवें कॉल केला कितें केला ते डिटेल घे म्हणलें तर नाका म्हणटा. ते म्हणटा मागीर कोणा कडेन व्हिडिओ जाग्याचेर कितें जालें मागीर कितें हांवें सोडलें म्हाका नाका म्हूण सोडलें. ना मागीर कितें जालें तुका उबारून व्हरपाक गेलें उबारून व्हरपाक गेल्ले मागीर ते गांव भाव येयलो प्लस गांवचे लोक येयले सगळे तेमी तेका मागीर सगळ्यान धरून मागीर पुलिसांक फोन करून पुलिसा कडेन दिलो. आतां कितें सांगला पुलिसांन पुलिसान आमगे पुलिसांन कितें सांगला आमगे पुलीस जालो फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आपण करतो म्हणून. तुमी कितें मागता हांव तेच म्हाका असले आमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन जावपाक जायना परत. हे खंयचे तरी लोक येवन आमकां कॉन्फिडन्साक घेवन लास्ट हे असले जावपाक नाका परत आनी पुलिसान मातशें तेंचेर हें धरचें मातशें. They just don't have Kumar Paina and they cannot directly arrest him. What they intend to do was directly take him or arrest him. The under the section delay. What are the under? I don't want to reveal this because it is the police to reveal. The section actually they have to only serve him on notice. They cannot pick him up and put him in the car and take him somewhere. Notice Saparbali. So that was a fault mistake. On PSI, on police, everything. The notice like Saparbali. On that notice, he has to whatever has to be taken. He will take the proper law. The course but without serving the notice, just picking and putting in the car, which is totally wrong. आणि सगळे पुलीस आसा तितून काय आनी कोण लोक ना तितून एक 3 जाण पुलीस आहाय आणि एक लोक पयली तो हे हॉटलार काम करता तो भुरगो दाखोवपाक तेम त्या काळा. सो दॅट मीन दिस पर्सन putting false allegation he conspiracy No, kidnapping we cannot was a misunderstanding. A team had come from Telangana, a police team had come from Telangana, and there was an FIR against one person from Pala village. And during the investigation, they were asking him to accompany them. So there was a misunderstanding. People thought that since they are in civil clothes, some group of people have come to abduct somebody. So then they were brought to the police station. The villagers have been explained what is the actual issue, and now the situation is under control. कित्या खातीर व्हरपाक खंयची क्रायमा खातीर व्हरपाक? Crime is registered in Telangana at Cyberabad police station. A team from Telangana had come to Kankon in search of an accused who is named in the FIR. Further details I cannot divulge to you at this point of time. But we have checked the papers, we have checked the documents, we have checked their in that state they have a outstation passport system where the police, when they go for outstation investigation, they give them the proper authority letters. Everything has been checked. Plus myself and my seniors have spoken to the officers in Telangana and everything is clear. गोमंतक टीव्ही खातीर खोला काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. सालेली वाठारांत स्पेन बेराकडे अचकीत एक धांवत्या दुचाकीचेर झाडाची खानी पडली. हातूंत दुचाकी चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केलो. दुचाकीचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. ही घडणूक सकाळी सुमार 7 वरांचेर घडली.
हडफडे उजो लागिल्ल्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरून हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायले. ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख आर्थीक मजत करपाची घोशणा केला. जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 दितले. तशेंच क्लबाच्या धन्या आड FIR नोंद करून अटक वॉरंट जारी केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. शेनवारा मध्यानराती हडफडेच्या बीच बॉय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागलो. ह्या उज्यात 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्यात. ह्या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, काँग्रेसचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी, काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायले. या घडणुकेत मरण पाविल्ल्यांच्या फॅमिलीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख रुपयांची आर्थीक मदत करपाची घोशणा केल्या. तशेंच जखमी जाल्ल्यांक 50,000 दितले. तशेंच क्लबाच्या धन्याक अरेस्ट वॉरंट जारी केला. हे घडणुके खातीर कोण जबाबदार आसा तांकां बंदखणीची ख्यास्त भोगची पडटली अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है. और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.